कितलीशींच वर्सां गोंयांत वाघाच्या अस्तित्वाचेर वाद विवाद सुरू आसात. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट वाघाच्या अस्तित्वाचे पुरावे दितात, व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करचे म्हूण मागणी करतात. जाल्यार दुसरे वटेन गोंयांत वाघाचो सैमीक अधिवास ना तो भोंवडेर गोंयांत येता म्हूण सरकार आपली बाजू मांडटा. आता एक धोकादायक प्रकार उक्ताडार आयला. धारबांदोडेच्या आगलोट गांवांत सोंपिल्ल्या वस्तेंत पट्टेरी वाघ सापडलो. उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा. गोंयान वाघ ना अशें परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा. हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारांत एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारांत हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकल अवस्थेन मेळ्ळलो आसा. आतां ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा. गोंय सरकारान बेगोबेग हेची दखल घेवन ह्या घटनेची चवकशी करपाक जाय आनी एकंदर हे वाघ मारपाचें जें प्रकरण आसा तें गांभिर्यान घेवपाक जाय. गोंयान वाघ ना म्हणटात आनी हो 6वो वाघ जो आसा तो परतो एकदा धारबांदोडा हांगासर मेल्लो आमकां दिश्टी पडटा. मजगतीं आतां पोस्टमॉर्टम करतले, उपरांत मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें. राना खातें चवकशी करता. ह्या प्रकारा उपरांत वाघाच्या अस्तित्वाचेर प्रस्नचिन्ह उपसता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कुंकळे नागरिकांच्या लढ्या उपरांत उद्देगीक वसणुकींतलो 50,000 टन धोक्याचो कोयर काडटले. हें काम 2 टप्प्यांनी जातलें. जे हेझर्डस वेस्ट इतली वर्सां जाली, इट वॉज लायंग हियर ऑफंड आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेनासलो. आनीक हेजो परिणाम कुंकळकाराच्या आरोग्याचेर जातालो. जायते पोल्युशन जावपाचें हेझर्डस वेस्ट म्हणून जेन्ना क्लासिफाय जालो त्या वेळार पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले आनीक आमदार जाले नंतर आमी हो प्रश्न विधानसभेन मांडले. त्या वेळार पयलो बाब निलेश काब्राल जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमच्या जे चेअरमॅन आसा तो हिंगा आयिल्लो आसा गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो. आनीक पोंडा एनवायरोकेर आनी गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हेमी हो अग्रीमेंट सायन करून आज हो डंप शिफ्ट जावपाचें काम आज चालू जाता. आमच्या आमदार आनी लिडर ऑफ द ऑपोजिशन ताका काळजान देव बरो करता की एमएलए जाले तेंचो असेंब्ली एवरी असेंब्ली सेशन तशेंच भायर एजिटेशन करून लास्ट हे आज बेस्ट हे क्लियर करून पिसुलें घालपाक स्टार्ट केलो. हेजिटेशन करून सबंद गोंया भोंवतो म्हूण लोहिया मैदानसान आझाद मैदाना भशेन वयतो म्हूण आमी कित्याक हें जायना जाल्यार हो टोटल शेर जो आसा जो लोकांगे हार्ड वर्क आनी हें एक एग्जाम्पल कुंकळकारान सेट केला की गोंयांत खंयी तरी अशें करून एनवायरमेंट डिजास्टर जावचो न्हू हेज मुखार. पयलीं कितली वर्सां आमी पोल्युशन खायलें, आमचे एमएलए येयली जायते गेले खूब जायत फावटी पोल्युशन बोर्डाचे लोक येता म्हणून हे फॅक्टरीवाल्यांनी निवळ करून घेवप, धुवन हें करप आनी परत आनी कांय 15 दिसांनी परत तें चालू उरप पोल्युशन. तशें आतां जावपाक जायना. चड आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तांकां म्हाका सांगून दिसता आमच्या एलओपीक एश्युरन्स दिवंक सोदता. जे एश्युरन्स तुवें आमकां दिल्लें तें तुवें पाळ्ळें. कुंकळकारांक एक मुक्ती दिली जी ह्या पोल्युशनांतल्यान, तेन्ना तुका आमी एश्युरन्स दिता सर. जे एश्युरन्स तुवें पाळ्ळें आतां आमची ड्युटी येता त्या इलेक्शनाक तुका मेजॉरिटी भरपूर मेजॉरिटी दिवन इलेक्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाक जाय आनी घेतले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. कोट्यांनी रुपया मोडून सरकार प्रकल्प हाडटा खरे, मात उपरांत तांचेर दुर्लक्ष जाता.
कुडचडे नगरपालिकेकडे कुशीक आशिल्ल्या ह्या बटरफ्लाय गार्डनाकडे पळयत जाल्यार प्रशासनाक ह्या गार्डनाचे मातूय पडून गेल्ले ना अशें दिसता. एका वेळार बरें गजबजपी गार्डनाची स्थिती बाबत आतां खंय तें रानां खात्याक दिवपाचें आसा म्हूण म्हायती मेळटा. आयज आमी कुडचडेच्या म्युन्सिपालिटीच्या भायर आसा आनी त्या सायडीच्यान एक फाटल्यान आमचे दिश्टी पडटा ते बटरफ्लाय गार्डन हो कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो बायोडायवर्सिटीचो आशिल्लो आनी जेन्ना बायोडायवर्सिटीन हो कंप्लीट करून दिलो प्रोजेक्ट आनी म्युन्सिपालिटीच्या हातीन पावलो आनी आतां ताजी परिस्थिती सामकी गंभीर पाविल्ली आसा. कित्याक फाटल्यान पळोवपाक शकता ताका कोण केअर टेकर ना. पूण म्युन्सिपालिटी कडेन आतां निलेश काब्राला कडेन उलयले, जो आमदार आसा तांच्यान सांगिल्लें आसा कुडचडेची म्युन्सिपालिटी आसा ती खंय तरी हे गार्डन फाटल्यान जे आसा ताजे फाटल्यान फॉरेस्टाचें गार्डन आसा विश्वजीत राण्या कडेन उलोवन तें गार्डन काडून फॉरेस्टाच्या हातीन दिवपाचें काम आतां निलेश काब्रालान करतले अशें म्हूण सांगलां. पूण कितलेच दीस जाले हांगा पळोवपाक गेल्यार एक दुख्खेस घटना. सरकार इतले पयशे खर्च करून हांगा कसले प्रोजेक्ट हाडटा, गार्डन जावं कसलेय जावं, मागीर ताजेर एक विलेवाट लागता आनी तें पळोवपाक जायना. आनी जेन्ना प्रशासन जर सारकें चलना जाल्यार प्रशासनाचेर लोकूय टिका करता आनी अशें कुडचडेच्या लोकांनी टिका करून हें गार्डन बेगींतल्या बेगीन चालू करपाचें काम आज प्रशासना कडेन मागिल्लें आसा आनी आमदारा कडेनूय मागिल्लें आसा. आतां आमी पळयत ते प्रमाणे फाटल्यान कुडचडेची जी म्युन्सिपालिटी दिश्टी पडटा, कुडचडेच्या म्युन्सिपालिटीच्या कोण तरी वर्करांक सद्याक उदक घालता. खुबशीं झाडां आसा आनी ती झाडां खंय तरी पिड्ड्यार जावपाक जायना म्हणून सद्याक बारीकशी तरी जतनाय तांच्यांनी घेवप चालू केल्ली आसा. आनी 5 मिनटाचेर फाटल्यान पळयलें जाल्यार फॉरेस्टाचें गार्डन आसा. जर फॉरेस्टाक जर काडून दिलें जाल्यार बेगींतल्या बेगीन काडून दिवचें अशी लोकांची मागणी आसा. हांव अक्षय सावड्डेकार, प्रुडंट मिडिया खातीर, कुडचडेच्यान. प्रुडंटा खातीर अक्षय सावड्डेकार. नमस्कार. कांय दीस पयलीं मोहीन शेख रावपी वेळू सत्तरी हेणे सुसायड केल्ली आसा आनी ह्या सुसायड करपा फाटल्यान एक व्हडलो बॅकग्रावंड आसा. आनी जेन्ना तेजे रिलेटिव्ह पोलिशनार आयिल्ले वाळपय तेन्ना तेजो जो कितें बॅकग्रावंड आसा तेज्या सुसायडा फाटल्यान तो सगळो उगड जाल्लो आसा. भितून गजाल अशी जाल्ली की मोहीन शेखाचे एक गर्लफ्रेंड आसले आनी तेज्या गर्लफ्रेंडाचे आनी कोणा बरोबर तरी अफेअर आसलें. जेन्ना तेजो जो एक्स्ट्रा अफेअर आसलें कोणा बरोबर तरी तेन्ना मोहिना बरोबर तेजी झगडी जाली. तेन्ना मोहिनाक तेंच्यांनी धरून बरोच मारलेलो आसा आनी मारल्या उपरांत कंप्लेंट जी आसा ती गर्लफ्रेंडाच्या कोणा तरी रिलेटिव्हान केल्ली आसा आनी भलत्याच्याच कोणाच्या तरी नांवान केल्ली आसा. म्हणजे हेतून एक मनीस येता तेकाच मारता आनी ते मोहिनाक जेणे मारला तेका अरेस्ट करूंकूच ना आनी जाका मार पडला तेकाच पोलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. आनी ते रिलेटिव्ह जे आसा तेंचें म्हणणें अशें आसा की जेन्ना मोहिनाक पोलीस स्टेशनाचेर तेका अरेस्ट केलो तेन्ना जे पोलीस आसा ते पोलीस कस्टडीनूय तेका मारलेलो आसा म्हणून सांगलेलें आसा. आनी ह्याच लजेक लागून तो घरा गेलो सुटल्या उपरांत आनी घरा तेणें सुसायड केल्ली आसा. जेन्ना ही गजाल सगळी तेज्या फॅमिलीक कळ्ळी तेन्ना फॅमिली सगळी वाळपय पोलीस स्टेशनार येयली आनी तेंच्यांनी थंयसर एक आंदोलन केलें की जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली जावंक ना म्हणून. कित्याक तर मोहीन शेख आपल्या गर्लफ्रेंडाक विचारपाक लागून खंय तरी वयता आनी जो तेजो दुसरो बॉयफ्रेंड आसा तो तेका मारता आनी जेंच्यांनी मोहिनाक मारला तेका अरेस्ट न करता जाका मार पडला तेकाच पोलीस अरेस्ट करता आनी तेका कस्टडीन मारता. हो खंय ना खंय तरी मोहिनाचेर अन्याय जाल्लो आसा म्हणून न्याय मागपाक लागून फॅमिली गेल्ली आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की PSI प्रथमेश गावस आनी दोगांक कॉन्स्टेबल तेंच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी कंप्लेंट दिली की तेका सांगलेलें की तेका सस्पेंड करचो म्हणून. बट आयज तेका सस्पेंड करूंक ना तर प्रथमेश गावस हाची रिजर्व लायनाक ट्रान्सफर ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तेका ऑलरेडी ट्रान्सफर केल्लो आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती वाळपय पुलीस करीत आसा. गोवा लोकायुक्त कायद्याप्रमाण सगळ्या लोकप्रतिनिधींक दर वर्सा आपल्या मालमत्तेची आणि रिणाची माहिती लोकायुक्त कार्यालयाक दिवपाक जाय. मात गोंयांत आमदार सोडल्यार हेर लोकप्रतिनिधी ही माहिती लोकायुक्त कार्यालयाक दिनासतना रावतात. त्याच कायद्यांत माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान लोकप्रतिनिधींची नांवां जाहीर करपाचोय नेम आसा. शुक्रारा लोकायुक्त कार्यालयान मार्च 2024 वर्साची मालमत्ता आणि रिणाची माहिती दिवंक नाशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची नांवां दिसाळ्यांनी छापून हाडल्या. मार्च 2024चे आर्थीक वर्स सोंपा मेरेन मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची नांवां सगळ्या आमदारांनी माहिती दिल्ल्यान ह्या नोटीसीन एकाय आमदाराचें नांव ना. पणजे महानगरपालिकेच्या 30 मदल्या 20 नगरसेवकांनी आपली मालमत्ता जाहीर करूंक ना. ते भायर केपें, सांगे, पेडण्यां, कुडचडे आणि वाळपय नगरपालिकेच्या एकाय नगरसेवकान मालमत्ता जाहीर करूंक ना. CCPचे 20 आणि हेर 13 नगरपालिकांचे मेळून वट्ट 169 नगरसेवकांनी मालमत्ताची माहिती दिवंक ना. जिल्लो पंचायत सदस्यांची तीच परिस्थिती. दोनूय जिल्लो पंचायतीचे मिळून 50 सदस्य, 50तल्या 17 जणांनीच आपल्या मालमत्तेची माहिती लोकायुक्ताक दिल्या.
उरिल्ल्या 33 जिल्हा पंचायत सदस्य म्हळ्यार 66% सदस्यांनी मालमत्ता जाहीर करूंक ना. उत्तर गोंयांत 25तल्या 21 जाणांनी म्हळ्यार 84% सदस्यांनी मालमत्ता जाहीर करूंक ना. दक्षिण गोंयांत 12 म्हळ्यार 48% सदस्यांनी मालमत्तेची माहिती दिवंक ना. मालमत्तेची माहिती दिवंक नाशिल्ल्या मदीं ग्रामपंचायतीच्या पंचांचो आंकडो सगळ्यांत चड. गोंयांत वट्ट 191 ल्हान व्हड पंचायती आसात. 191 पंचायतीचे मेळून सुमार 1,500 मायज पंच सदस्य. 191 पंचायती मधल्या फकत 3 पंचायतीच्या सगळ्या सदस्यांनी मालमत्तेची माहिती लोकायुक्ताक दिल्या. उरिल्ल्या 188 पंचायतीच्या पंच सदस्यांनी मालमत्तेची माहिती दिवंक ना. ते प्रमाण 98% आसा. नगरसेवक, जिल्हा पंचायत आनी पंचायत सदस्य मालमत्ता आनी रिणाची माहिती दिवपाक कित्याक फाटीफुडें जातात हें कळपाक मार्ग ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फाटली कितलीशींच वर्सां IIT गोंयभर विरोध जायत आसा. 70 केपें काणकोण असो प्रवास करून निमणे आतां IIT फोंडें येतली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. लोकांच्या विरोधा उपरांत नवीन जागो सोदप हो एकमेव पर्याय सरकारा कडेन उरिल्लो. सरकारान खंय आतां जागो पळयला. IIT लँडाचे आमी तांकां ऑफर फर्मागुडीचेर हांगासर ITIक तेकोन जी सरकाराची स्वताची लँड आसा ती तांकां दिवपाचें थारायल्या. सो दॅट एकदां तांची टीम आयली मागीर ती फायनलायज जाता. मजगतीं मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्याचेर उलयलो. दिल्ली विजीट हांव म्हजे पार्टीचो अध्यक्ष म्हणजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांकां मेळपाक गेल्लो. आमच्या पार्टीच्यो संघटनात्मक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली, इलेक्शनाचें प्रिपरेशन हाज्या नुसार तांच्या बरोबर डिस्कशन्स जाले आनी नक्कीच येता त्या काळात आमच्या पार्टीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. पार्टीचे लिडर्स वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान, संघटनात्मक कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर विजीट करपाचे आसा. ताच्या संदर्भात हांव आनी आमच्या पार्टीचे स्टेट पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक हांवें दोगांयनी मेळून तेचे कडेन उलयल्या. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट वेगवेगळे कार्यक्रम पार्टीचे जातात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 20 एप्रिल 2025 ह्या दिसा दोनापावला रावपी एका फामाद वेवसायिकाचो बंगलो फोडिल्लो. ताच्या 6 म्हयन्या उपरांत 7 ऑक्टोबर 2025 गणेशपुरी म्हापशा दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो घातिल्लो. पयशे, भांगार आनी हेर मोलाच्यो वस्तू फारायिल्ल्या गँगाचो निमणे कडेन पर्दाफाश जालो. 15 एप्रिल 2026 दिल्लींत ह्या टोळयेक पुलिसांनी अटक केली. 5 जाणांचे हे बांगलादेशी टोळयेक काल गोंया हाडिल्ले. एकटो तातूंतलो अजून दिल्ली पुलिसांच्या कस्टडींत आसा. क्रायम ब्रांचीचो SP राहुल गुप्तान हे टोळयेक धरपा फाटल्या संघर्षाचेर उजवाड घालो. ये सारे अक्यूज इनमें से 5 हमने अभी कस्टडी में ले लिए हैं. एक और अक्यूज जो बचा हुआ है, अक्यूज नंबर 6 जिसका नाम था जाकिर, उसको हम विद इन अ फ्यू डेज उसको भी हम यहाँ पे गोवा लेके आएंगे. जिन जिन लोगों ने इनको हेल्प की थी उनको हमने अरेस्ट किया. जैसे दोनापावला वाले केस में हमने एक अक्यूज को अरेस्ट किया था, महमूद सन ऑफ याकूब. जो हमारा अक्यूज है, वन ऑफ द मेन अक्यूज इस केस का जो है नदीम खान, नूर इस्लाम एलियास नदीम खान, वो इसके पास रुका था डकैती से 1-2 दिन पहले. मनी ट्रांसफर भी किया था और उसको रेकी करने में भी हेल्प की थी, क्योंकि ये इसको गोवा के बारे में पता था और इनका क्रिमिनल नेटवर्क चूंकि जेल में रहते दे डेवलप देयर क्रिमिनल नेटवर्क और उसको यूज करके लोग इस तरीके के हीनियस क्राइम्स अंजाम देते हैं. 24 आवर्स हमने अक्यूज को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया था और उसके पीछे हम ट्रेल बना के लगे हुए थे. हैदराबाद या बैंगलोर से आ रही थी, उन सारी ट्रेन में हम लोग चेकिंग करवा रहे थे उस समय. कोलकाता में भी हमारी टीम स्टेशन थी, हमारे पास फोटोज ऑलरेडी थे. गुवाहाटी में भी एक टीम स्टेशन की थी हमने एक टीम मेघालय में भी भेजी थी. हमको इनपुट था कि मेघालय से क्रॉस कर सकते हैं लोग. सीसीटीवी फुटेजेस जहाँ मिले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ इनके फुटप्रिंट मिले, वो सब हमने आइडेंटिफाई किया और वो फुटेज बहुत क्रूशल साबित हुए, क्योंकि उन्हीं फुटेजेस की वजह से हम अक्यूज आइडेंटिफाई कर पाए. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. लेबर खंय काम करतालो? BVG कंपनी. BC म्हणल्यार खंय ती कचरो एकठांय हय कितें जालें, केन्ना येयलो कळ्ळें तुमकां? ते खबर ना म्हाका, हांव कामां आशिल्लें ते. वो रावपी खंय तर? अबे सकयल रावता हांगा कामराले म्हणून. गांवान खंयचे तर तो? झारखंड. हय. कितल्यांक जालो तर हो इन्सिडंट? 11 11:30 बीन दिसता म्हाका. कुडचडे रेल्वे स्टेशना कडेन अरुण नायक म्हणून 40 वर्सांचो पिरायेचो झारखंडचो जो लेबर आसा, जो BVC कंपनी जी कुडचड्यार गार्बेज कलेक्ट करता हांगा काम करतालो आनी 11 काय 12 ह्या दरम्यान भितर हांगा कुयेच्यान जी लोकल ट्रेन येता त्या ट्रेनी पोंदा ओडून ताजो मृत्यू जाल्लो आसा. आनी तशेंच फाटल्यान आमी पळयता
ते गोवा पोलीस तांचे बरोबर हांगा इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी तशेंच आतां रेल्वे पोलिसाक वाट पळयता आनी तांची फॅमिली जी आसा ती जेन्ना बॉडी आपल्या हातीन केन्ना हँडओवर करता म्हणून पळयता. तांचे कडेन आतां उलयले, तांकां खबर नाशिल्लें. जेन्ना तांकां न्यूज पावली तेन्ना तांकां कळ्ळें आमचो कोण तरी एक भाव हांगा रेल्वेच्या पोना पडून एक्सपायर्ड जाल्ले आसा. हांव अक्षय सावड्डेकर, प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचडेंच्यान. मे डेच्या निमतान आयटक आनी PWD लेबर सोसायटीचे कामगार आपल्यो कागाळी घेवन आनी हक्काच्यो मागण्यो करीत आझाद मैदानार पावले. कामगार कायदे अँटी लेबर आसात, कामगार विरोधी आसात. ते 4 कामगार कायद्यांचेर पुनर्विचार जावपाक जाय आनी ते फाटी घेवपाक जाय. गोंय सरकार जे रिपीटेड एक्सटेन्शन ऑफ एजमा करता फार्मा सेक्टरान ते खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी गव्हर्नमेंटान एजमा ताबडतोब फाटी घेवपाक जाय. जे स्मार्ट मीटर म्हणून सरकारान नवी योजना काढल्या ते स्मार्ट मिटरांची येवजण बंद जावपाक जाय. कित्याक स्मार्ट मिटराच्या नांवान लोकांचेर वजें घालपाचो एक प्रयत्न आसा तो खंय तरी बंद जावपाक जाय. लेटस्ट सॅलरीचेर ओव्हरटायम मेळपाक जाय हो कायदो आसा. मिनिमम वेज that should be immediately enhanced and it should be made 30,000 per month for unskilled कामगार. आमकां सांगलेले 2 वर्सां भितर तूं फिक्स जातले म्हणून. कितें जालें ना तेजी वासपूस केली तुका फक्त वोटींग जाय म्हणून कामगार बोलले. आयज आमचे प्रसंग येयला की इनफ इज इनफ म्हणपाक. 8,000 घेवन 10,000 घेवन 12,000 घेवन अशेंच रावपाचे. खंय गेले जाल्यार लोनाचो प्रॉब्लेम. चल्या भुरग्यांची लग्न जायना कित्याक सोसायटी स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा म्हणून. म्हणजे करपाचें कितें आमच्यांनी. पहिले कामगार आहा जेंकां 23 वर्सां जाली कामां पण आयज तांकां आयज मेरेन कांय ना, फक्त टेम्पररी स्टेटसार अडवल्या. जितके वर्सां आमी फक्त स्ट्रायक आनी ह्या करपाकच सोंपला. तशेंच वास्को गोवा युनायटेड वर्कमॅन युनियनाच्या वांगड्यांनी आपल्यो हक्काच्यो मागण्यो केल्यो. हे सगळे इलिगल फॉरेनर हे गोंयान येवन आमचे हे जॉब घेता आनी आमी लोकल्स भायर पडलेले आसा. मिनिमम 50% जरी जॉब रिझर्वेशन लोकल्सांक दिवचे म्हणून हांव हे सरकाराक मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आणि म्हणून म्हटलं आम्ही की या कामगार दिनाच्या निमित्तान तांच्या वेलफेअरा खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो योजना त्यो त्यांच्या खातीर पावच्यो आणि म्हणून आम्ही कार्यरत आसा. हांव मुद्दामून फाटलो हो कार्यक्रम जावच्या पयलीं हांवें 1-2दा डिपार्टमेंटाक आफोन हाडून हांवें डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कस केले आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या कडेन कामगार रजिस्टर्ड आसात. सगळे 2 तरेचे कामगार आमच्या कडेन रजिस्टर्ड असतात. एक विच इज अंडर द लेबर वेलफेअर म्हणजे जे इंडस्ट्रीत काम करतात असे लोक. ओके, म्हणजे ज्या इंडस्ट्रीत 10 पासून ताज्या वयर आसपी सगळे जे सगळे जाण आमी जाका म्हणटा की लेबर कॅटेगरीच्या अंडर येतात किंवा वर्कर कॅटेगरीच्या अंडर येतात. हे सगळे कामगार हे आमच्याकडे लेबर डिपार्टमेंटात रजिस्टर्ड असतात. आणि दुसरे विच इज अंडर द कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कंपनीत जे काम करतात ते कन्स्ट्रक्शनाच्या अंतर्गत ते सगळेजण रजिस्टर. आणि 1,40,000 लेबर्स आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात किंवा वर्कर्स हे आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात. आणि ही बेनिफिट 1,40,000 लोकांनी घेवची ही माझी इच्छा आसा. अपील करता की गोंयांत जर रजिस्टर्ड करीत आसत कोण उरले आसत जाल्यारूय बी तांच्याकडे आमच्याकडे येवन आमच्या लेबर डिपार्टमेंटात तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे आणि कंपल्सरी करचे. इतके जाण प्रायव्हेट सेक्टरात फाटली कंटिन्युअसली 20 वर्सां वयर काम करता पळय न्ही तितक्यांच्या कंपनींनी जाल्यार तेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअली आपले रिकॉर्ड्स घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो. तितक्याय जाणांक आज जे आमी फेलिसिटेशन केला पळय इन फ्युचर तांचे फेलिसिटेशन करतले. 7 वर्साच्या अनुभवांतल्यान एज अ होम मिनिस्टर आनी एज अ फायनान्स मिनिस्टर आनी एज अ चीफ मिनिस्टर गोंयांतली जर फ्रॉड पळयली आसत जाल्यार आय थिंक इन अवर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल हातूंतल्यान हांव क्लोजली मॉनिटर करता वीच इज मोर दॅन 500 crores ऑफ रुपीज लोकांचे गोंयकारांचे पयशे हे चीट फंड्स आनी वेगवेगळ्या फंडांतल्यान गोंयकारांचे हार्ड अर्न मनी हे लुटलेले आसा. आनी हे कित्याक तर फक्त आमी डबल करून दिता पयशे किंवा आमी रिटर्न्स तुमकां म्हणजे फिक्स रिटर्न्स दिता. 3 म्हयने तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे दाखयल्या की तुमकां 6% रिटर्न्स आमी दिता जे बँकूय दिना एकदां म्हणटा. आणि अशा पद्दतीत हांव मेजर केसीस ज्यो फॉलोअप करता त्योच सांगता. हांव नॉट मायनर म्हणजे इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलांतल्यान ज्यो मेजर केसीस ज्यो हांव पळयता पळय न्ही इट नॉट लेस दॅन 500 crores ऑफ रुपीज. इट मायट गो
टू 800 to 1000 crores ऑफ रुपीज, जे पयशे गोंयकारांचे लुटून गोंया भायले लोकांक आमच्या भुरळ घातल्या आणि ते पयशे घेवन कोण तरी दुबईक बसला, कोण तरी लंडनाक बसला आणि कोण तरी गोंया भायल्या खंयच्या तरी स्टेटीत वचून बसला आणि गोंयांत ज्यांच्यांनी इन्वेस्ट केल्ले ते रडत बसल्या. ओके, त्यांच्यानी फक्त वचून केसी दिल्या, ताज्या पलीकडे कांयच करूंक ना आणि आता फक्त आणि उलट मागीर सरकाराच्या नांवान शंका ठोकतात. 17 एप्रिलाची घडणूक. तिळामळ केपें आंबे काडून गेल्ले कडेन शॉक लागून एके बायलेक मरण आयिल्लें. लोकांनी सुवातेर वचून पळयले तेन्ना वायरी सामक्यो सकयल लांबताल्यो. कांय कडेन जाल्यार वायरी सामक्यो 3 मिटराकय सकयल देंविल्ल्यो. ह्या प्रकारा वयल्यान लोकांनी वीज खात्याचेर फोग काडिल्लो. वीज खात्यान आतां कामाक हात घातला. नमस्कार. आयज आमी तिळामळ ह्या गांवांत पाविल्ले आसा. फाटल्या काही दिसां पयलीं एक दुख्खेस्त अशी घटना आमी ह्या स्थळार थंय जाल्ली आसा. एक बायल मनीस आमी काडपाक गेल्ली आणि जी लेवल केवीची वायर आसा ती खंय तरी 3 मिटराचे सकयल आशिल्ली. त्या कारणान तिजो ताबो वाजेर पायपाचेर सुटला आणि त्या वायरीक लागून तिका बाबडे आगताक मरण आयलें. आणि ते पळोवपाक गेल्यार जेन्ना प्रशासनाचेर आमी पॉयंट केलो तेन्ना प्रशासनाक आमी नोट केले वायरी सकयल आशिल्ल्यो कारणान त्या खातीर खंय तरी ही जीव हानी जाल्या. मागीर खंय प्रशासन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांगा पावून ही वायरीचो आमी फाटल्यान पळयता हो खांबो जो खंय तरी न्यू बांदिल्लो आसा आणि ताचे फाटल्यान आनी 3 खांबे आसा. हीच वायर आमी पळयल्ली, आमी न्यूजान दाखयल्ली तेन्ना ही वायर 3 मिटराची आशिल्ली. आतां खंय तरी हे ट्रॅजिक एक्सिडेंट जाला म्हणून ही वयर काडल्या आणि ताचे फाटल्यान आमी 2 खांबे पळयतात. थंय खंय तरी वयर काडपाची गरज आसा आणि थंय वायरी सामकी सकयल देंविल्ली आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना खंय असले इन्सिडेंट्स घडटा तेन्ना जागी जाता काय कितें अशें लोकांनी प्रश्न केल्लो आसा. आमी फाटल्यान पळयता हे सगळे झूप आशिल्ले. जेन्ना तिका उज लागलो तेन्ना हे सगळे शॉक आयलो तेन्ना सगळ्या हांगा उज लागलो आणि सगळे करपून गेले. आणि मुखार तशें पळयता थंय झूप आसा, थंय आनी कोणी मनीस पावला, थंय आंब्याची झाडां आसा, थंय आनी हानी जावपाक शकता. आणि हानी टाळपाक लागून सरकारान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हे एक बरें पावल उबारिल्लें आसा आणि हो एक खांबो चेंज केला. तशेंच ते 2 खांबे चेंज करपाची मागणी सरकारा कडेन लोकांनी केल्ली आसा. आणि हांव अक्षय सावर्डेकार प्रुडंट मिडिया खातीर हो स्पेशल रिपोर्ट तुमच्या मुखार घेवन आयिल्लो आसा. कमर्शियल सिलिंडर वाडिल्ल्यान रेस्टॉरंट धन्यांचो खर्च वाडटलो. देखून चाय, नाश्ता आणि जेवणाच्यो रेटी वाडपाक शकतात. दुसरे वटेन लग्नांच्यो कॅटरिंगूय म्हारग जातल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.